ताचे 10 दिसा मिटींग घेतली आणि अशी कुश्टा आसा तू मातशें आपूण तुका 2 दिसां भितर मंगळार पर्यंत तुका आपूण क्लियर करता कितें म्हणटा तुका मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आमगे बाब नरेश सावयकरा कडेन उलोवन हे सगळे आमगे हेंचे कडेन उलोवन तुका मंगळार पर्यंत जाता। पूण हांवें जेन्ना ऊस उत्पादक संघर्ष समिती स्थापन करता आसतना 20 तारखेक स्थापन करता आसतना आमी कमिटी काडली, सगळ्या शेतकऱ्यांक मिटींग घेतली आणि ते भितर अध्यक्ष म्हणून म्हाका निवडलो। ते दिसा आमी सगळ्यांक सार्वजनीक गणेश मंडळाक आमी मिटींग घेवन अध्यक्ष म्हणून म्हाका केलो आणि त्या पर्यंत दिले। पूण आमी ते दिसा गणपती शपथ थंय म्हणजे मंडपांत जाल्यांक गेले आणि तेन्ना आमी हे घेतलें की 10 दिसां भितर आमी सरकारान चर्चा पर्यंत 11 दिसां पर्यंत आमी धरण्या बसले। आमी धरण्या बसतकीर सरान आमकां आपोवन येले 10 दिसां कडेन आणि अशें हें कर म्हणून। आनी सर म्हणलें म्हाका लोकांनी वचन दिलां रातचे 8 जाल्ले कडेन आतां जायना, तूं फाल्यां यो सांग। पूण हे सगळें उलोवपाक गेल्यार खूब टायम वयतलो। पूण पयली सुवातेर आमगेल्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांचे आमी आभारी आसा। तशेंच गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू कोळेकर यांचेय आमी आभार मानता। तशेंच आमचे ह्या कमिटीचे नरेश सावयकर हेजे आमी खूब हातखाल काम केले कडेन आसा, ह्या फाटी केले कडेन आसा। खूब आमी भारतीय जनता पक्षान काम केले कडेन आमगे त्याच बरोबर माजी मंत्री आमचे रमेश बाब तवडकर हो बी आमचे उपस्थित आसा, माझे सगळे कमिटीचे मेंबर उपस्थित आसा। आमचो आमदार आसा तेणी बी आमकां खूब सपोर्ट केलो, म्हणजे रावपाक देखभाल केली आमची आणि तो आमी रावलो। आणि हे सगळे केले उपरांत सगळ्यांनी मुख्यमंत्र्यान आमकां बरो आशिर्वाद दिला आणि ह्या मागणी आमी मान्य केल्या म्हणून हांव तेचे आभार मानता आणि काळजासान देव बरें करूं। तो क्लियर जाला। त्याचबरोबर 10 वर्सांचे पळय आयुश्य घातलं तर आमी आतां 8 वर्सांचेर हाडलो आसा आणि 8 वर्सांचे भितर जितलो मॅक्सिमम कॉन्ट्रिब्युटर कोण आसा त्या प्रमाणे हायेस्ट एक कोणाचे पळय पीक वाडले कडेन आसा त्या प्रमाणे ताका पयशे मेळटले। आणि तिसरी विशय जो फायनान्शियल यूज आसा तो गव्हर्नमेंटाचे प्रमाणे जाता, पयस सकयल 1-2 पेड जावंक शकता ना आनी ताका आमी मान्यता दिवपाक शकता। सो त्या प्रमाणे चौथो विषय जो आसा तो आज साहेबान सांगले त्या प्रमाणे रेट आमी तुमकां दिवपाक रेडी आसा। प्रोवायडेड फाल्यांच्यान जे तेंगेले कोण प्रायवेट जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा जो गव्हर्नमेंट अपॉइंट करतलो त्या अपॉइंटेड मार्फत सगळे उसाचे जे प्लॉट आसा ते आमगेले बाय आमिश ताणें हाती घेतले कडेन आसा। सो हातूंतल्यान एक कितें एक बरो विशय फुडें सरकार व्हरता। हेका लागून हांव आयज आमी जे धरणे आंदोलन केलें आसा ताका आमच्या आतां लोकांक वचून सांगपाक सांगून तांकां उठोवपाचो एक प्रयत्न आमी करता। आनी ह्या हितून भितर सरकार पाठिंबा हो जो विशय केलो कडेन आसा ना काही गोष्टी जर सरकार चुकता जाल्यार आमचें काम सरकार दाखोवन दिवपाचें आणि जे सरकार सारकें आसा जाल्यार सारकें दाखोवन दिवपाचें। आयज हो विशय धरणे आंदोलन केले नंतर विशेष समजून घेतला आयज ताका लागून ऑनरेबल सीएमाचे हांव धन्यवाद म्हणटा आणि सगळे लोकांचे वतीन तर्फे आमचे अध्यक्ष आसा बाब कुष्टा तसेच चंदन आणि बाकी सगळ्यांच्या वतीच्यान तांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आणि फाल्यांच्यान आमी आयज आमकां आनंद दिसता। आमगे धरणे आंदोलनाचो 5 दीस जेन्ना आमगेलो खरोच एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्रकांत बाबू कोळेकर हेणी आमकां खूब सपोर्ट केल्ले कडेन आसा। आमी जेन्ना 20 तारखेक मिटींग जाली 23 तारखेक आमी सरकाराक मेमोरंडम दिलो तेव्हा बी आमी माफी मागता ते आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या हातीन दिवपाक आसले। पूण ते खंय तरी आमी हाडून कावंटराचेर एंट्री केली आणि थंय पर्यंत पावले। त्या बरोबर हांव ते क्षमा मागता। 2 दिसा आमी सगळ्यांक टायम दिलो की 10 दिसां भितर जायना।